बरें, आज एका विशया खातीर आमी आमचे माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे दामू नायक हांकां मेळपाक आयिल्ले. एक विशय कशें आमकां की पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो विशय आसा न्ही, एक लॉंग पेंडींग विशय आशिल्लो आनी त्या विशया संदर्भांत जर विचार केलो जायत न्ही की गोवा सरकारान मान्यता दिवन राज्यसभेक लोकसभेक मान्यता दिवन ह्या विशया संदर्भांत राष्ट्रपतीन एसेंट दिवन सादारणशे एक चार म्हयने जाले आनी लॉ डिपार्टमेंटान वेट केले. ताका एक सादें सुटसुटीत म्हणटा कशें एक नोटिफिकेशन इश्यू करपाचो विशय आसा आनी त्यामुळे एक फाटल्या अनेक दिसां भितर आमी एक विशय चालू आशिल्लो तो म्हणटकीर की ह्या विशया संदर्भांत आमचे गृहमंत्री अमित शहाजी मेळप आनी त्या विशया संदर्भांत डायरेक्शन दी अशें सांगप आनी त्यामुळेच आमचे माननीय ते पार्टीच्या दृश्टिकोनाच्या विचार केलो जायत न्ही, सगळ्या हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणजे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक, तशेंच आज आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक मेळटले. म्हणजे सरकार ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्यांत हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणटा ती आमचे सरकारचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी त्यामुळे हो विशय आमचो म्हणजे कांय विशय आमकांय लागून तो पेंडींग उरतालो, कारण थोडोसो म्हणजे फाटल्या दिसांक 2 तारखेक अपॉइंटमेंट फिक्स जाता अशें विशय आशिल्लो आनी त्यामुळे की फुडल्या ताबडतोब ती एक अपॉइंटमेंट फिक्स जावची आनी जेणे करून तो विशय म्हणजे अमित शहाजीक मेळचें आनी ताका एक डायरेक्शन दिवचें ही एक रिक्वेस्ट करपा खातीर आमी मुद्दम आज सगळे आमचे चारय आमदार म्हणजे माननीय आमचे सभापती गणेश बाबू, तशेंच आमचे आमदार गोविंद गावडे, तशेंच आदले मंत्री प्रकाश वेळीप, आमचे हातून बाब आदले आमदार म्हणजे वासू मेंगांवकर, आमी ह्या कम्युनिटीचे जे टॉप लिडर जे आसा ते आमी ह्या विशया संदर्भांत किंवा कम्युनिटीच्या हिता खातीर म्हणजे पार्टीच्या हिता खातीर आनी राज्याच्या विकासा खातीर जे आसा न्ही आमी एकसंग आसा हें आमी आमचे मान्य अध्यक्ष हांकां सांगप आनी आमचे विशय जो अनेक वर्सां जो भुमिपुत्र आसा की फाटल्यान उरलो आसा की गोंयच्या एकंदर विकासाच्या प्रक्रियेक मेन स्ट्रिमींग आयले ना ताका मेन स्ट्रिमींग हाडप आनी ह्या दृश्टिकोनाचे आमचे जे अनेक विशय आमी आतां पर्यंत भारतीय जनता पार्टीन सोपयले होय विशय ताणें सोपोवचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान तांकां आमी रिक्वेस्ट करपाक म्हणून मुद्दम आयिल्ले. रिजर्व सीट दिता म्हणटात ते खंय पावला तुमचे एसटीच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भुमिका ठाम आसा आनी तांकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय ह्या भुमिकेच्यानच पयर कोर कमिटीचे मिटिंगेनी आमचो थंय ताचो ठरावय जालो. ताजे नंतर ती प्रक्रिया फास्ट जावपाक जाय म्हणून हांगसरले थळावे इलेक्शन जे कमिशन आसा तांचे कडेन एक डेलिगेशन आसा तें दिवन तांकां मेमोरंडम दिलो, जो मेमोरंडम तांणी दिल्ली धाडूंक जाय इलेक्शन कमिशनाक की ती प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया बी जावची. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री आनी आमी दिल्ली वचून माननीय अमित शहाजी हांची भेट घेवप हेंय ठरलें, पण काही कामाच्या हातून ते आमची काल आमची ती भेट आसा ती तग खूब जाली आनी ती आतां फुडें येणाऱ्या ह्या म्हयन्यान केन्ना तरी जातली. आनी एकंदर हो जो विशय जो आसा तो विशय तांच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भान आसा. ताजेर मागीर सरकारान योग्य ही भुमिका घेवप इतले पर्यंत ठरलें आसा. त्या प्रक्रियेंतल्यान आमी फुडें वतले.